पासे किया वेअर फन नेव्हर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. सदा भशेन एपिसोडाच्या शेवटाक चल पासे किया कॉन्टेस्ट आसतलो. ह्या कॉन्टेस्टान हांव तुका एपिसोडाचेर एक प्रश्न विचारतले. त्या प्रश्नाचं जर तुवें बरोबर उत्तर दीत जाल्यार तुका मिळू शकता 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान. त्याशिवाय मेगा बंपर प्राइज 42 इंच LCD टीव्ही फ्रॉम पॅनासॉनिक कसो जिखप, फाटल्या एपिसोडाचो विनर कोण आणि SMS कसो करप हे तुका हांव सांगतले एपिसोडाच्या शेवटाक. पळयत राव चल पासे किया. I'm so excited. सध्या मी कॅनपीज नेचर नेस्ट हातून आसात. रातची 10 वरां जाल्या. I'm ready and excited to go for night trail. Yes. सध्या हातून आसा म्हज्या एक दाणो सेफ्टी खातीर, टॉर्च आणि हे जॅकेट. Yes, I'm all set. आणि म्हज्या हातान सध्या कांयच ना, दोनी हात रिकामे आसात. म्हाका तरी पूण मात्तूय भंय दिसना, कारण म्हजे बरोबर दोन सुपर नॅचरल पावर्स आसात. एक म्हळ्यार पंकज बाब आसा आणि दुसरो रमेश आसा. रमेश बाब सांग, आमी आतां कशें वतले फुडें? आमी हांगासरल्यान एक ट्रॅक करून वतले नायट ट्रेलीक. आनी हे बाबतींत भिवपाची गरज ना की धाकटे पातान आमी वता आनी कितें जाता. आमी जातले म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या गोश्टी खातीर वतले आमी भितर. आनी एक म्हणजे मेन गोश्ट आहा ती म्हणजे सायलंट. खूब गरजेचो गोश्ट आहा. जेन्ना तुमी सायलंट थंयतले, जितले सायलंट रावतले तितले तुमकां जी इन्सॅक्ट्स किंवा लार्ज मॅमल आहा ती दिसपाची चान्सीस आसा. म्हणजे कांयच उलोवप ना? कांयच उलोवप ना. आमी जितले उलोवप तितले हांगा उलोवन या आनी मागीर थंय उगी रावया. पण पंकज बाब म्हाका सांग की एकदम कोण दिसलो जाल्यार कशें बोळ घालप सायलंटली? एकदम कोणी दिसलो जाल्यार, कोणी फुडें उबो रावलो जाल्यार एकामेकाक लागीं येवपाचें आनी काय करप ना. कारण आमची सायज पळोवन तो कोण आसा तो भितलो पयस वता. थोडे पक्षी अशे आसा, फॉर एक्झाम्पल फ्रॉगमाउथ म्हणून आसा, नायट जार्स म्हणून आसा, आउल्स आसता थोडी जी रातची जागी जातात आनी हे पक्षी पळोवपाक अशे बरे चान्सीस आसा. तेच बरोबर खुबशे किटक आसा, मे बी विंचूक, मागीर व्हीप स्कॉर्पियन्स म्हणून आसता. कितले तरी जिवाणी आसता जी जिवाणी आसता जी भायर येतात रातची. आनी आमचे बरोबर रमेश आसा जिवाण्या खातीर. कशें तुका दिसता आतां खंय आसतलें जिवाणें तुका खबर आसा? अशें एक्झॅक्ट सांगूंक शकना, पूण सम खुबशे हॅबिटायट आसा. म्हणजे की आमी ज्या जाग्यार वतले त्या जाग्यार डेफिनेटली आमकां चान्सीस आहा ती खूब प्रकारची स्पिसीज मेळूंक शकता. तितली आमची ती एरिया रीच आसा की इवन तुमकां बोरोविंग स्नेक टील ट्री स्नेका मेरेन इतले सगळे सोरोप दिसता. आतां पळोवपाक मेळटलें आमकां. चान्सीस आहा जे आतां नॉक्टर्नल सोरोप आसा ते आतां मेळूंक शकता. कित्याक नॉक्टर्नल जे रातचे भोंवता सोरोप आनी ड्युरेनल आहा ते केन्ना केन्ना आमकां ट्री स्नेक आसा. मोस्टली ट्री स्नेक ते झाडाचेर न्हिदलाले दिसता. सो आमकां ते पळोवपाक मेळूंक शकता. पूण एक सिरियसली प्रश्न विचारपाचो म्हणजे सपोज कोण दोळ्या मुखार आयलो वायल्ड एनिमल जाल्यार आमी कशें रिएक्ट करप? पयली गजाल म्हणजे खूब फावटी कितें जाता, इल्युजन्स जाता. खंय तरी एक सुकिल्लें झाड आसा जाल्यार कोण टॉर्च मारता आनी एकदम कच्चगरो आंग काडटा. कोण तरी उबो आसा कसो दिसता जाल्यार ताजे कडल्यान पयलीं म्हणजे सारकें पळोवपाक जाय खरेंच कितें आसा तें. आनी अशें आमकां वायलंटली रिएक्ट करपाची जावं धांवपाची गरज नासता. कारण गवो बिवो आसलो जाल्यार अश्यो केसीस हालीं तरी अश्यो कांयच जाल्ल्यो ना की गव्यान अटॅक बिटॅक केलो. सो गोंयान तरी जाल्ल्यो ना कळ्ळें. सो चडान चड आमकां कितें इतले लागीं कोण आसतले गवे आसपाक शकता, जावं लेपर्डाचो आवाज येवपाक शकता. अशें सगळे एक्सायटींग मोमेंट्स आयज मेरेन जाल्ल्यो ना पूण आयच्यान सुरवात जावंक शकता. सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड अँड गो अहेड. ओके, आतां कोण फुडें वतलो आतां? तूं तो वतलो कारण मदीं हांव रावतलो. हांव फाटल्यान रावचें ना. ओके चल या पळोवया. चलो. अरे हांगा पळय सोरोप आसा. यो पळय सोरोप आसा दिसता. सोरोप सारको पळोवन घे. वता तो पळय वता न्ही. ना रे सोरोप. सोरोप कसो दिसना तुका? म्हाका दिसता सोरोप कसो पळय. अरे पळय तेका सोरोप न्ही तो. तेका आसा 2 पाय बी आसा. शर्टी सोरपाक पाय नासता न्ही. हो पळय पाय पळय. बडी कितें पळयता मरे तो भायर भायर पळयता. तुमकां कितें लागून दाखयतलो हांव? तुमचे कडेन कितलो एक्सायटमेंट आहा तेका लागून दाखयतलो हांव. पळोवपा भंय दिसता काय तुमकां? ना. हाच्या फुडें आमकां चान्सीस आहा मेळपाचे. गांव पयलो सुरवात आसा. वचून या तुमी. फुडें वचून
ओके चल या पुढे वळूया. नायट ट्रेलिंग. कॅनपीस नेचर्स नेस्ट नांवाप्रमाणेच तुका सगळें दिता. निसर्गाबरोबर कशें रावप, निसर्गाची भाशा कशी वळखप, निसर्गा कडेन कशें उलोवप. हय, नायट ट्रेलिंग सुद्धा ताजोच एक भाग. हांगा एक खाट दिसता, हातून भितर विंचू आसा, तर ताका आमी बारकायेन पळोवया. सायज पळयता, इट बिलोंग्स टू द सेम फॅमिली एज स्पायडर्स, म्हणजे आयरॅक्नेट तो आनी नॉक्टर्नल. बाकीच्या इन्सेक्ट जावं कितें मेळटा जे रातचे, स्पेशली इन्सेक्ट्स व्हडले इन्सेक्ट आसा, कॉक्रोचीस बी सगळे जे आसा तांकां धरपा खातीर तो फिरता. आतां ताका कितें दिसलां, स्पेशली खंयच्या तरी इन्सेक्टाचो एंटिना भितर गेला आनी तो ताका तो धरून ओडटा वयता. सो दॅट येस तो चिंतता की ताका एक आतां प्रे मेळ्ळा म्हणून, ते घेवन तो भितर वतलो. व्हेरी एक्सायटींग. हांगा 2 ते 3 वेगवेगळे तरेचे विंचू मेळटा, तातूंतलो हो एक सगळ्यान व्हडलो. फुडें आर्यन मातसो हांगासल्यान सावकाश हा. चे फातर भितर आसा लूस सगळे जाल्यार. आता आमी खंय जंगलान भितर सरता. हय, मातशे जंगलात भितर सरतले. वाघ बी आसा काय एकटो लेपर्ड आसा, लेपर्ड. पळोवया कोण रावला आमच्या. नायट ट्रेलिंगाक वतना रातचे जवळ 10 सुरू जाता आनी फक्त टॉर्च बरोबर घेवन तूं चलपाक लागता. तुज्या बरोबर सांगाती आसतात, पूण काळखान तूं एकलोच आशिल्ल्याचो भास जाता. सगळें शांत, फक्त तुज्या पांयाचो आवाज. हांगा वयर पळयला तुमकां एक पक्षी न्हिदिल्लो दिसता. ही सनबर्डाची मादी दिसला तुमकां, बारीक पळया. त्या पानाच्या पोंदा तो न्हिदिल्लो आसा आनी ताणें परचय म्हणजे बसपाचो जागे कसो चूज केला पळया. पानाच्या पोंदा सारको, म्हणजे दव जो आसा पडटा तो हेज्या पासून वाचोवपा खातीर. तर ताका येल्लोईश अशी पोंच्यान कलर आसा, हळडुळो मातसो कलर दिसता. दिसलो तुमकां? सो स्वीट. आत्ता तुम्ही आवाज आयकलो न्ही, तो फ्रॉगमाउथ म्हणटा त्या पक्षाचो. हो एक सामको सिक्रेटीव आनी असो झाडान असो भितर रावपी असो पक्षी, किटक खावपी, आनी फक्त रातचो भायर सरता. आनी आतां तो आसा अवती भोवती, फक्त खंय बसलो तो आमकां दिश्टी पडना, कारण तो एक सुक्या पाना सारको दिसता. जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमी हो दिसाचो जंय बसता न्ही थंय वचून पळोवया तो आसा जाल्यार त्या जाग्यार. हांगासर कितलीशीच वेगळी स्पेसीस तुका पळोवपाक मेळटा, जी तुवें केन्नाच पळोवना आसतली. तातूंतले कांयशे विंचू, पाखरां, शेड्डे, स्पायडर्स आनी खूब कितें. कांयशे जे तुका राती फक्त आवाज आयकूंक येतात, ते तूं सकाळीं वचून पळयत जाल्यार ते तुका थंयच आढळटात. जसो आमी पळयल्लो हो फ्रॉगमाउथ पक्षी. आनी ही हिरवळ, जाका आमी चुट्टी किंवा ग्रीन वायन स्नेक म्हणटात. सगळें एकदम शांत. दव पानार पडला तो दिसता,
पूण तो सुद्धा शांत पडला. कसलोच आवाज ना. सकाळची 5:30 जाल्यात. आमी च्या घेवन भायर सरप अशें आमकां सांगलां. राती 1:30 परत येतकच न्हीद केन्ना लागता कांयच कळना. सकाळी बेगीन उठून थंड उदकान न्हावून एकदम फ्रेश जावन येस, आतां सकाळचे आमी वतात ते जीप सफारीक किंवा म्हणया जंगल सफारी. आमी रावल्यात थंयच्यान 5 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून गोवा बॉर्डर क्रॉस करून रोखडेंच लागता तें भगवान महावीर अभयारण्य. बरेंच व्हडलें आशिल्लें हें जंगल. थंय भरपूर जनावरां आमकां पळोवपाक मेळटात. हय, अशें आमकां सांगलां. सुरवातेक तिकेट काडची पडटा. कॅमेरो व्हरत जाल्यार मातशी चड, पूण कॅमेरा व्हरप तितलेंच गरजेचें. कारण ह्या जंगलान तुका कोणूय केन्नाय दिसूं शकता. आयच्या दिसाची सुरवात बरी जाली. सकाळ फुडें 5:30 उठ्ठकच मागीर च्या घेतकच आमी जी भायर सरिल्ली ती आतां सद्या हांगासर आमी डीप जंगलान आसा. आनी वदोच्यान आमी बरेंच अंतर ट्रॅव्हल केलां, पूण तशें आमकां व्हडले कांय वायल्ड एनिमल्स दिसना. सद्या सूर्य मातसो वयर येवपाक लागला आनी बी मातशें बरेंच अंतर आमकां ट्रॅव्हल करपाक जाय. पळोवया कोणी दिसता जाल्यार. चल या पासेक. विचारलें तेन्ना कळ्ळें की जंगल जनावरां म्हळ्यार लेपर्ड, गवेरेडे, जायंट स्क्विरल, रानदुकर, कितलींशींच जिवाणीं, वेगळीं बर्ड्स तुका थंय पळोवपाक मेळटात. सांबर किंवा बारासिंगे सुद्धा थंय केन्ना केन्ना दिश्टी पडटात. जंगल म्हळ्यार कशें आसतलें काय? एकदम भयानक, वचपाक पायवाट मेळची ना अशें कांयशें दिसता न्हय? पूण तशें कांय ना. ह्या जंगलान वचपाक एकदम सोंपें. म्हळ्यार वाट एकदम बरी आसा.